तुझान ओडुल्लासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजान धन्या तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवें रचन केलाय पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसांव दिलाय तुज्या उपकारांक अर्गां पाठयता तुजी दया आमचे देव म्हूण म्हाका उतराय कोंकत्रेकता जिणे तुज्या मी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो बाबा भयणीनो पास्कांच्या आठवड्यांत आमी आसा सुम्याचे जिवनपण आणि जिवनपणाचो मिस्तेर नियाळ करचो संभ्रमचो वेळ हो जावन आसा जेजूचें जिवनपण आमकां बरोवसो दिता पूण जिवनपणा उपरांत शिसा सांगाता हाजीर आसलो जेजू आमचे सांगाताय सदांच हाजीर आसा त्या बरोवश्यांक आमी जियेवया तो सोमी ह्या वेदीचेर हाजीर जाता तो सोमी आमकांय ह्या कश्टांच्या वेळार बरोवसो दिता आमचे देशाचे भें खावचे न्ही तो काण व्हरता ताची शांती ताचें समाधान आमकां दिता त्या सुम्याचो संगात बघया ताणें दिवचें समाधान आमचें करून घेवया पवित्र रितीन फावती परी वांटू घेवच्या खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया सुमेलाचे बोक्साने मागून संगत आमी मागया हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाचे तूं कोणाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून घेवन सदां संस्कार मरिये सगळ्या दुतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सरपुतविदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो आमेन शांती ताच्या इष्टांक संसारे सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे
बाबाचे महिमे जेसू Krista, एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा सुमेस्तांच्या बापा, देसा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच तळ्यान तुका बाप म्हणून आणि एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केले. पवित्रांचे जरी नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मोनान तो सुतीर भावार्थ सांबाळून आणि आमच्या करण्याने तीस भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जेशी कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. बरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रूची आनी जुआमची पाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सक्कळ विस्मीत जावन सालमांवच्या मंटपान धांवन येवंक सुरू जालो. तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावन आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सोलूंक केला काय कितें? अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक मैमेवंत केलो. तुमी ताका पाराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका चोमून निश्चित केल्ल्या वेळार बागेवंत आनी नितीवंत जावन आसल्या ताका तुमी नाकारलो. एक कुनिगाराक तुमकां सोडून दिवचें म्हूण तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताराक तुमी जिविशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी फाटी मेळ्ळी म्हणून तुमी सक्कट पळयतात. तरी भावानो, जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण सोमेस्त प्रवाद्या मुखांत आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवा थंय फाटीं परता. तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिनी बदला. तवळ सरस्परात हांव तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या बागेवंत प्रावाद्या मरेफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रोजचो काळ येसर जेजू सरकार आसूंक जाय. कित्याक मोयचेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमले रे बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रावादी सर्वेस्पोर देवा तुमचे खातीर उपजतलो. तो सांगतलो तें हर एक संगतीक तुमी कान दिचे आनी जो कोण त्या प्रावाद्याक आयकना ताका देवाचे परजे मदलो भायर उडयचे. खरेंच शामुएल दर्या प्रावाच्यान केल्ले सर्व प्रावादी ह्या दिसा विशांत पयलेंच परगट उलयतात. तुमीच त्या प्रावाद्याचे भुरगीं आनी देवान तुमच्या पर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हळें, तुजे संततेंतय संवसारांतलो सर्व कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपलें खोटेपण सांडून देवा थंय परतुंचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशीं पयलें धाडलां. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर तें नांव तें तुजें आख्खे प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर तें नांव तें तुजें आख्खे प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर तें नांव तें तुजें आख्या प्रितुमेचेर. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक? विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक?
सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नांव ते तुझे आगे प्रितुमेचेर तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलां व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलां तुज्या हाताच्या रत्नाचेर ताका अधिकार नेमलाय आनी रसलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नांव ते तुझे आगे प्रितुमेचेर गोरूं वास्त्रां आनी राजवट सावजवां अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली सागोराचे गुंडायांत हेने तेने धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळ्यांच ताचे हातीन तुवें केलां सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नांव ते तुझे अख्खे पृथ्वीचेर Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर तुमी बघ्या Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी एम्माऊस तावन पाटी आयलेल्या शिसांनी तोवळ वाटेर आपणा घडल्ल्या संगती विशांत आनी उडो मरतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांकां सांगूंक सुरू केलें अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखताव गाय म्हणून चिंतून ते आकांतले पूण तो तांकां सांगी लागलो तुमी कित्याक घाबरल्यात तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक पळया म्हजे हात आनी पांय हांव सुतो म्हाका हात लावन पळया म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनांत अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले संगत सतमान ते आनीकय दुबावतले देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा तांणी ताका इंगळ्यार भाजले मासलेसोय कुडको दिलो ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो मोयदेच्या नियमशास्त्रांत प्रावादींच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलींच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पातक्यांच्या बोक्सानेचो संदेश जेरुजलेमांत सुरू करून सर्व पोरसांक परगट करीसे तुमीच ह्या संगतीक साक्ष देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता भाऊ भयणीनो पास्कांच्या काळार आमी आसा जेजू जिवान जाला ही बरी खबर परगट करचो काळ जेजूचे जिवानपण आमकां भरवसो दिता जर सोमी जिवान जावंक नातलो जाल्यार आज क्रिस्ती भावार्थ ना हे मिसेचे बलिदानी ना इगोरचे नात देखून सोम्याचें जिवनपण भरवसो दिता सोम्याचें जिवनपण आमकां सगळ्यांकी भावार्थी करता जिवंत क्रिस्त आमचे सांगत आसा हो भरवसो आमकां जेजूचें जिवनपण दिता आयची शुभ वार्ता आमी पळयली तर दोग जाण शीस निराशेन बुडोवन बेजारायेन एम्माऊसा गेले सगळें निर्फळ जालें सगळें सोंपलें
आनी एका रितीचे बेग निराशे सगळें घेवन एम्मावसा गेले आनी वाटेर जेजू तांकां भेटलो उडो म्हणटा ताची वळख धरली आनी ते तीन तावन पाटी शिसांग मेळोन पाटी येता आसतना ते संतोशान भरवशान बरोवन आयले आनी पाटी येवन हेरां शिसांक जेजू जिवंत जाला म्हणून ते सांगतात ही बरी खबर तांकां तांणी दिली पूण ह्याच वेळार ही खबर ते वांटतना ही बरी खबर हेर शिसांक कळीत करतना जेजू थंयसर हाजीर जाता. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी उतरां तुमी आयकल्लीं जाल्यार तुमीच ह्या संतीक साक्ष कसल्या संतीक साक्ष जेजू जिवंत जाला म्हणल्याक साक्ष रितो फोंडो मात्र न्ही रितो फोंड मात्र न्ही पगार जेजू जिवंत आसा म्हणल्यार साक्ष ताचे हरगीक पाटलावतात. शिसांनी जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत वा पेंतेकोस्त उपरांत कितें परगट करून गेले ते जेजू विशयान कितें सांगून गेले जेजू जिवंत आसा आमचे सांगता आसा हेंच ते सांगून गेले आनी जें कितें तांणी साक्ष दिली उतरांनी सुम्यान ताच्या हाजीरपणाद्वारे रुजू केलें ताका एक घडीत आयचेच शुभ वाटता. शिस एम्मावसाक फाटी येवन हेरा शिसांक आमकां जेजू जिवंत जाला म्हणून तांणी कळीत करता आसतना जेजू थंयसर हाजीर जालो. जे शिसांनी उतरांनी साक्ष दिली सुम्यान ताच्या हाजीरपणाद्वारे रुजू केलें. शिसांनी कसली साक्ष दिली सुम्याच्या जिवंतपणाक जेजू विशांत जाणा जावंक ते जाल्यार युनिवर्सिटी नातल्ल्यो बूक नातल्ले वा जेजू विशांत जाणा जावंक तांणी कांय गुणांचे अध्ययन डॉक्टरेट जाणा जोडली ना पूण जें कितें जिवंत क्रिस्त स्वताक अणभोग जाल्लो ते सांगूनच गेले. तुमीच ह्या संतीक साक्ष तुमीच म्हणटा आसतना हांगासर उतरांनी मात्र न्ही करण्यानी मात्र तुमचे जिवीतच ह्या संतीक साक्ष देखून जेजू जिवंत जाल्या म्हणल्याक ताचे शिस साक्ष जावन आसात आनी ते जेजूचे जिवंतपण ते परगट करीत गेले आनी सुम्यान ताच्या हाजीरपणाद्वारे ते रुजू करूनच गेलो. भाव भयणीनो, आजुनूय जेजू जिवंत आसा आमचे सांगता आसा म्हणल्यार साक्ष आमी सकट क्रिस्ती भावार्थी ताचेर भरवोसन आसले आनी तो सुमी ही साक्ष कशी रुजू करता ताच्या हाजीरपणाद्वारे आमचो पुरवोसो वस्तू जिवंत जेजू आमचे सांगता आसा. तो सुजिवंत जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जाता आमकां हरगितल्या की ताचो संगात फोव करून दी आनी त्या बुरवोसो आमी ताचेर दवरून आसा त्या बुरवोशान तीर रावूंक तो आदार दिवन दिवन आमी मागया. आमेन. कोई बापा भेटता वास्तु का स्वीकार करी बापा उनल्या वैनासनी भेटता वेचनी मानून तुंगे बापा. भाव भयणीनो, आमी भेटोवचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकाने महिमेक आमच्या नेमक्या पुरतुच्या दबावाक सर्वस्फोर मानून घेव. मोगाच्या बापा, या पास्क परबे सोमयार पवी स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासून उपकारी काळजाने बलिदान तुका समर्पिता ते तूं दयेळेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावो आमच्या सुमेस्तांक तुजो आदार दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्विस्परा पवित्र बापा सरपणी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काही दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्ते दबा जाण आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोक निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप करता तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
दळपारांचो सर्वेस तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बाबा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याकडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपली कुशीन कश्ट मरून सोसूंक पेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जेव्हा सतत ताणें काल्स घेतली तुका रोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबर्त सुगुठ परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजवीत सूड आनी सोडणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडा रगा दिला सुमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्विस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो पुर्वस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मुरी देवाचे माई संगती बागेवन जुजती सोपती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व आनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्तनाच्या सुखान आमकांय वांटू दी तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर येसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशीला तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्विस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दैकृण ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरां जेजू क्रिस्ताची येणे गुरभूषणांत रेतिल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळते सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय
कित्या रजवतकी पदव्यांनी महिमा तुझे ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेनी सुम्या तुझ्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे तुझे दिश्ट गा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कावत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कावत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जिवंत जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सुभागे सुम्या तुझे पितराचे म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन जेजू तूं ये काळजांत तूं ये बेदार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये तूं जावन आसाय उजवाड काळोख पळसावडावचो मोरना काळोख नेवराव आमार जिवीत लाभोवचो उजवाड फांकय जिवीत लाभय सर्गेने वासाक पावय जेजू तूं ये काळजांत तूं ये बेदार करूंक तूं ये प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाखवायन भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीस देनी बदलून पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजूची कुडान रगत दिल्यान या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय हे आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. देवाचे बोल उपकार. हालेलुया. हालेलुया. बाबा बहिणीनो, हे मेसेजचे बलिदान बाळूजीचे पुणशेत बिकन्ना कट्टे हांगा तावणो तुमी पळयते आसात. प्रेस्तर सो दीस हर एका प्रेस्तरा मेजनाव वर्सामध्ये हजारो भक्तीक हांगासर येवन बाळकजेच्या नोवेनांत वांटिले जातात. बाळकजेची आशिर्वादां जोडून घेतात. आयच्या दिसा हांगासर प्रेस्तर सो दीस भक्तीक हाजीर नात, पूण खंडीत जावन तुमी त्या जेजू बाळकाची आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार आनी एमनीस तुमी पळयत आसतना खंडीत जावन मागून घेवन आसात. तो सुबाळो जेजू आमकां हर एकल्याकी आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ह्या नोवेना वेळार आमी मागया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुण कर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मिस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळो जेजू, ह्या घडये बरवशान आमी तुजे लागीं मागता. आमची मागणी तुका आमी भेटयता. त्या पुणतळांत हांव तुज्या आशिर्वादान जायत्यान तुवें फावो केल्याय. आनी ह्या घडये सुमया ज्या जाग्यार तुजी भक्तीक आसात थंय जावन ह्या नोवेनान ती वांटिली जावन आसतना तुजी कुरपेदेनी तांकां सोमेस्तांक तूं फावो कर. जायत्यांनी सोम्या मागोवंक विनंती केल्या. जायत्यांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. सकट भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. ह्या दिसांनी भुरगीं घरांनी आसतना सोम्या तूं तांकां तुजें संरक्षण दी. सकट भुरग्यांक बरी भलायकी फावो कर. युवा जनांक आमी तुज्या बळवंतांनी समर्पिता. सोमी ह्या दिसांनी कठीण परिस्थिती आमची बोवारी आसता. जायते युवा जनांक तांच्या फुडारा विशांत जायते भें आसा, गांवचेरी आसा. युवा जनां थंय निराशे आसा. तांकां सोम्या तुज्या सक्तेन तुज्या बरवशान बर म्हूण मागता. सकट काजरी जोड्यांक तुका आमी समर्पिता. ह्या दिसांनी जायती काजरी जोडी आपल्या घरांनी आसात. सांगतच जायत्या काजर तांच्या मोगाच्या मनशांक मेळोवंक जायना असाध्य जाला. सकट काजरी जोड्यांक आमी तुजे ते उबारतना प्रत्येक जावन ज्या काजरी जोड्यांक ते मानस ताप आसा, बेजार आसा, तांकां सोम्या मोगांत एक कर म्हूण आमी मागता. सगळींक आमची कुटुंबां तुजे ते आमी उबारता. सोम्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तुजें संरक्षण दी. कोरोना व्हायरस जावन उप जाल्ल्या पिडेत हांव सोम्या आमच्या कुटुंबांक तूं राख आनी सांबाळ. कुटुंबाच्या हर एका संद्याक तुका समर्पित आसतना सगळ्या कुटुंबांक एकवटीत कर म्हूण मागता. बाळो जेजू तुजे ते उबारता. आमी परगांवांत आसच्या सकट तुज्या भक्तिकांक आमच्या कुटुंबाच्या संद्या आमच्या भाऊ भयणी मोगाच्या मनशांक परगांवांत तीं आसात. आनी थंयसर ह्या दिसांनी लॉकडावन आसल्यान तांकां कामाक वचूंक जायना. एक स्टोरी तीं आसात, तांच्या कुडांनी तीं आसा जावं पुरो तांच्या घरांनी तीं आसात. सोम्या तांकांय बऱ्या मनाच्या मनशां मारिफात आदार फावो जावं दी म्हूण मागता. आमची सगळी मागणी तुजे ते उबारता आसतना बाळो जेजू आमकां सुमेस्तां तूं राख आनी सांबाळ. तुजो सांगात आमकां फावो कर. आमची सगळी मागणी तुका भेटोवन सांगात आमी मागता. ई भाग्यवो जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन रुलो मारतल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसवाणी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान मुरी कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता श्रेम भितर तूं सदैव
आनी सदां फौज कुशीन जेसू पगिंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा तुझा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा तुझा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा तशा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेसू बाळका आमचे जिवीत तुझ्या बळवंत हातांनी आमी समर्पिता आनी सांगा ते मागणे तुका भेटयता. ये अजपांच्या जेसू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर ये काकुळदीचे दीस घालून तुझे मुखार सरपडून आमी मागता. तुझे इतले बिरमोतीन भरुल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सुदी आनी इत्यत्रेगान मागचे कुर्बा आमकां दिवन दी. काड आमचे वेदे सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. पाळू जेसू तुवें आमच्या जिवितांत जायते उपकार फावो केल्याय आमकां सुमेस्तान तुवें राखलाय सांबाळलाय ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. कश्टां वेळार समाजा वेळार सुम्या तूं आमचे सांगाता रावलाय तुजें संरक्षण तुवें आमकां दिलाय तुजो सांगात आमकां दिलाय ह्या खातीर तुका आमी दिन वाचता. सांगाता हें अर्गां मागणें भेटयता. ही भोव उदार बाळो जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाची माझे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर रोगीच्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजल सोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेसू आमेन. भावा भयणीनो ह्या घडये आमी प्रत्येक जावन बाळू जेसू लागीं मागया. ताच्या उखलेल्या हातांनी आमकां सुमेस्तान तूं आशिर्वादीत करता आसतना ह्या घडये त्या सुम्याची सगत आमकां विशेष रितीन फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. आमचे दोनी हात खंयसर तुमी आसात थंयसरच तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. दोळे धांपा. जेसू आमचे सांगाता आसा. शिसांक बुरवोसो दिल्लो सोमी जिवनपणा उपरांत तांचे सांगाता हाजीर जालो. परत परत तांकां दिश्टी पडलो आनी म्हणालो समाधान तुमकां. हांव तुमचे सांगत आसा म्हणून सुमयान परत परत तांकां कळीत केलें. तांकां तो दिश्टी पडलो. तांचे सांगता तो रावलो. तोच जेसू बाबा भयणी आमचे सांगता आसा. त्या घडये त्या सुमयात आमचे जिवीत आमी उबारया. वगाळा जेसू तूं आमचे सांगता आसाय. आमचे लागीं तूं आसाय सुम्या. ह्या घडये जेसू आमचे जिवीत तुका आमी समर्पिता. आमची कुटुंबां आमच्या मुखाच्या मनशांक हर एकले गे सुम्या तुज्या बळवंत हातांनी समर्पिता. जेसू फाटल्या थोड्या म्हयन्याने आखो संवसार कांगाल जाला. आखो संवसार सुम्या कंदीन बुडला. स्तब्ध जाला. पिडेस्त जाला. जायते निराशेन बुडल्यान सुम्या ह्या वेळार आमी खंयसर वचो. सुम्या आमी खंयसर वचो. कोण आमकां सुटका दिवंक शकतलो. कोण आमकां धैर्य दिवंक शकतलो. कोण सुमी आमकां समाधान दिवंक शकतलो. कोण सुमी आमकां भलायकी दिवंक शकतलो. तुजे बिने जेसू तुजे बिने कोण आसा. देखून जेसू आमची काळजां मना बाबार्थान आमी तुजे थंय उबारता. सुम्या आमकांच आमी तुका समर्पिता. तुका असाध्य जाल्लें कसलेंच ना सुम्या. तुका सर्व संगते साध्य जेसू. एकाच उतरान तो सगळें शांत करूंक शकताय. एकाच उतरान सुम्या तो सगळें बरें करूंक शकताय.
एकाच उतरान सोम्या तू भलायकी दिवंक शकताय. सोम्या बावरतान ह्या घडी आम्ही तुझ्या लागी मागता. जेजू जे कितें ह्या दिसांनी सगळ्या संवसाराक कश्टार घाला, सगळ्या संवसाराक खंतीन घाला, त्या कोरोना व्हायरसा द्वारे जेजू सुटका जाऊ दे. परत या संवसारी नवीन जिवीत आराम जावन सोम्या तुझो आधार दे, तुझो आधार दे जेजू. तुझे ते उबारता आम्ही प्रत्येक जावन सगळ्या राष्ट्रांच्या राजकीय फुडाऱ्यांक देशाक मुखेलपण दिता आसतना सोम्या ह्या दिसांनी सगळो लोक कश्टार आसतना सकड राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सोम्या तांचो स्वार्थ सोडून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बरें मोहन दिवचें. सो तांची मोत उसपाडाय सोम्या. आमच्या देशांत या पिढीक तो कारण हो कारण त्या धर्माचे कारण ह्या धर्माचे कारण म्हणून बोट जोगच्या बदलाक एकवटीत मोनान सोम्या ही पिढा फुड करूंक बरे मोन मनशात रस म्हण मागता. सोम्या तुझे ते उबारता. सकट पिडेस्ता या कोरोना व्हायरस बारी पिडेस्ताल्या सुमेस्ता तुझे ते उबारता. जेजू तांकां सगळ्यांक तूं आपड, तुजो सांगात तांकां दी सोम्या. कोण कर जेजू. या पिढे शिडेद्वारे सोम्या जायती एकसूरपणांत आसात, जायती जेजू आयसोलेशनांत आसात. थंयसर तांचे लागीं कोणूच ना सोम्या. तूं तांकां तुजो सांगात दे जेजू, तुजें समाधान दे. पिडेस्त जाल्ल्यांक मात्र न्ही तांच्या कुटुंबदारांक दूख भोगता. सोम्या जे जिवनपणा उपरांत दिल्लें देणें समाधान तुमकां म्हूण दिल्लें तें समाधानाचें देणें पिडेस्तांच्या कुटुंबाक तूं फावो कर. जेजू ह्या कश्टांच्या वेळार संवसारभर जायते जण बरे समार्याकार जावन हेरांच्या गरजेक पावतात, सेवा करतात, दान दितात, हेरांक विविध रितीचो आधार दितात. सोम्या तांकांय तूं सांबाळ, तांकांय तूं आशिर्वादीत कर. सांगत आस विविध रितीने सोम्या ह्या दिसांनी सगळ्यांनी लॉकडावन आसा. ह्या वेळार विविध एकसूरपणांत प्रायची उतर प्रायची कश्ट आसात. ह्या लॉकडावनात वरवीं सोम्या ह्या लॉकडावना वरवीं जायते जाणां दुबळीं कश्टून आसात. पोटाक सारकें नासतना सोम्या वळवळटात. बऱ्या मनच्या मनशा मारिफात जेजू तांकां आधार लाभून दी म्हूण मागता. आनी जेजू ह्या घडये आमी पुर्वशान भरता. तूं आमचे सांगता आसाय, जिवंत तूं आमचे सांगता आसाय. जिवंत क्रिस्त तूं आमकां तुजो सांगात दिताय. सोम्या ह्याच पुर्वशान आमी गायता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, विणेन ताच्या दोगेता, पाकां म्हजी बक्षिता. जेजू जेजू जेजू. बाबा भयणीनो, बाबा सोम्याचे नाव आमी उलो मारया. या नावांत आसा सकत, या नावांत आसा व्हड, या नावांत आसा सैत. सोम्याचे नाव आमी उलो मारया. जेजू जेजू जेजू. जीसस Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. 예수. 예수 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 예수, 예수, 예수. 예수 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 येशू कोरोना व्हायरस द्वारे उपजले या पिडीतावन लोकांक भलायकी मेळचे खातीर सुटका मेळून भलायकी मेळचे खातीर रातनिधी सेवा दिवन आसा सकड वैजांक नर्सांक सर पुलिसांक आनी सर्वांक सोम्या कोण सकड भलायकी क्षेत्रांत वावरून आसात तांकां तुज्या पवित्रत्म्याचें संरक्षण दी जेसू तूंच तांकां राखणी सांबाळ सोमी आमच्या सगळ्या संवसाराक कंगाल केले ह्या पिडीतावन बेगीन सुटका जावं दी सगळे मनशाक नवें जिवीत बांदून हाडूंक साध्य जावं दी म्हणून आमी मागता सोम्या भरवशान आमी गायता जियेन कंगाल जाताना कधी दुकान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिनियन कंगाल जाताना जिणेंत कंगल जाताना कंदेन दुकेन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना सोम्याचें नांव आमी उलो मारया भाव भयणीनो जेजू 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 आमचे जिवीत तुका आमी समर्पिला सुमी आमकां बरोवसो आसा तूं आमचे संगता आसाय आमचे संगता सदांच आसाय सुम्या आमी कश्टांत आसतना निराशेंत आसतना संतोशांत आसतना एकसूरपणांत आसतना सुम्या तूं आमचे लागीं आसाय तूं आमकां सांबाळटाय सुम्या तुज्या हाजीरपणांत रावूं तुजो आमकां आदार दी तुजे तावन पयस वचूंक आमकां सोडिनाका सुम्या तूं आमकां सांबाळ सांबाळ जेजू पाणका जेजूची आशिर्वाद आमी घेवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुतल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आपलो आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक Alleluia, alleluia, Crismanantlo civansala, anike desmarasona. Alleluia, alleluia, Crismanantlo civansala, anike desmarasona. Pascacete sakali, shila lotule develi. Kaduspartlo suryo udelo Jesu puna jivansalo Samsara prakasvatlo Alleluia, alleluia Krismanantlo jivansala Anike dismarasona Alleluia, alleluia Krismanantlo jivansala Anike desmarasona Mogar puta soe Amka vrieshilvati vamka
घेवन कसोचे करून आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.